actually all over the Goa situations you know also. Only I will be restricted myself to the Kanpur Taluka. So in Kanpur Taluka, right now total we had 17 cases positive. But 17 cases, if you go to see, the cases are not originated from the Kanpur itself. Because most of the people, like in the beginning we had 2 Kadamba drivers positive. So, and then when we they were tested in Madgaon only, and when their family, one or two family members became positive. But the rest of the neighbors and relatives were not positive. We had done the swab collection and we found that they were not positive. So after that they were shifted to Madgaon residency, Kolwa residency, and that way. And they are all fine, and 8 people have been discharged till now. Then we have from Agonda cases, which also there was a history that sister was that she was working as a staff nurse in the private hospital where she contacted the disease. So most of the cases now, even last Saturday, Sunday's cases are, they were working in all Verna IDC. And they have contacted the infection over there and they have come in. And their close family members were only positive, but the rest of the neighbors and surrounding people were negative. We are requesting the fire people to clean and sanitize the area. Now yesterday Sunday we have requested them, they have finished all 3 areas, they Gule, Kautanad and Kodai. Second, आंदोलन जे जाल्लें आसा काडिल्लें आसा आनी जे करून सगळ्यांची जबाबदारी हांणी पळयल्ली आसा. पळय जाल्यार सीएमान आमची मिटींग घेतली आनी तेन्ना एक 6 मंत्र्यांक आमकां जबाबदारी अशी दिली. 6 मिनिस्टरांक 12 तालुके आनी 6 मंत्री मिनिस्टरांनी 12 तालुक्यांनी त्या भागांनी वचून सगळी जे स्टेटस आसा ते जावन जे परिस्थिती कशी आसा ती कशी नियंत्रणा खाली आसा ही वचून पळोवपा खातीर खास करून सगळेच जे अधिकारी वर्ग जे आसात जावं कन्सर्न त्या भागाचे MLA त्यांचे करून मिटींग घेवन किंवा बाकी सगळे इलेक्टेड मेंबर आसात, हेल्थ आसा, जावं ते पुलीस आसात किंवा कलेक्टर आसात, हेंची सगळ्यांनी एक जोड सभा घेवन हे त्या भागांनी कशें कंडिशन आसा आनी आनीकय वच जावचें न्हू कितें करपा जाय आनी नियंत्रणा खाला हाडपाक कितें करपा जाय हाची सविस्तर चर्चा करपा खातीर आनी उलोवपा खातीर हांव खास करून एक आमकां नेमणूक धरली आसा. तातूंत भितर काणकोण तालुका आनी सालसेत तालुकाचो तेजेर तुजी नेमणूक केल्ली आसा. तशें बाकीचे भागांनी त्या कांय सीएम दोन 6 मंत्र्यांक आमकां हे 12 तालुके अशें वांटून दिल्ले आसा. सगळ्यांक हजर आसात आनी आमी टायम टू टायम आमच्या स्थानीक आमदारा बरोबर हांव हो जो पयली आयची मिटींग आसा ताजे उपरांत प्रत्येक विकाक आमी येवन बसून आमी सगळे अधिकाऱ्यांनी आमची चर्चा आसतलीच खंयच्या भागांनी कशें जाल्लें आसा, कशें सोल्युशन आसा, कशें सिच्युएशन आसा आनी कितें कितें आमी प्रिकॉशन घेवपा जाय, कितें हें आमी टायम टू टायम आमची चर्चा आसतली. कित्याक सगळेच मुखेलमंत्री आमचे होम मिनिस्टर सगळ्यांक ते पळयतले अशें म्हणून जर आमी रावले हें जावचें ना म्हणून तेमीच उरला की प्रत्येकानी मंत्र्यांनी जर आपलो 1-2 तालुके जर हें करीत जाल्यार हे हाजेर नियंत्रण हाडपा खातीर किंवा सगळ्यांक जागृताय निर्माण करता आसतना ती देखरेखची आनी तातूंत आनीकय खंय तरी आमी बऱ्यापैकी काम करपाक आवडूंक शकता. जे शॉपाचे ओनर आसा पळय ताचेर एक मनशाक ते नेमपाक जाय, मेंटेन करपाक भायर एकटो उबो आसपाक जाय की सोशल डिस्टन्सींग ताचें मेंटेन नाल्यार एक्शन घेवपाचें लीगल. आतां पेट्रोल पंप ताचो लायसन्स थोडे दीस सस्पेंड करपाचें विथआउट मास्क पेट्रोल दिता सस्पेंड करपाचें ताका लॉस जावंक जाय पेट्रोल पंपाक ताका कळपाक नासता. प्रत्येक जाग्यार पुलीस पावूंक शकना कित्याक आमचे फोर्स लिमिटेडाक आमकां बाकीचे खूब कोवीड रिलेटेड गरजेचो आसा. प्रत्येक जे एस्टॅब्लिशमेंट खंय सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करूंक जाय. शॉप ओनर कोण ऑर्गनायज ओनर आसा तांच्यानी एक मनीस नेमपाक जाय स्पेशली भायर उबे रावन सगळें सोशल डिस्टन्सींग आनी मार्कींग सारकें करप. ज्या पद्दतीन आयज लागून सगळे काणकोणकारांनी जशें बिहेव जाल्यार एगेन्स्ट दीस वायरस ते चालू दवरपाक जाता जाल्यार आमी इम्प्रूव करपाक की आयज लागून हांव बागेदार पळयतालो बढती सोशल डिस्टन्सींग म्हण नाच तेजेर कोणाचो पूण अधिकार आसूंकूच जाय. आतां म्हाका बरें दिसलें की आमच्या चीफ मिनिस्टरान की बाबूक एक बाबा अथॉरिटी दिली की बाबा तूं डिसिजन घे म्हणून. नाजाल्यार कितें जातालें आमी बोवान बाबा डेप्युटी कलेक्टर सांगचें पडटालें, पुलिसांक सांगचें पडटालें, ऑर्डर पाळना आसलें. पूण आयज जेन्ना ही अधिकार आमच्या बाबूक दिल्या आमकांय बरें पडलें की फाल्यां फोन मारलो
मास्क घालून इवन भितर गेले जाल्यार पोवूं जाय हांव बायलां दादल्या म्हणना कोणूय भितर गेले एकमेकाक तेंकोन ही वस्त काड ती वस्त काड इट्स नॉट फेअर म्हणून थिंगाय एक इम्प्रुवमेंट आमचें जावंकूच जाय पूण एक फायर ब्रिगेड तर सांगत आमी आमचे पंचायत फोन मारपाचें तें सॅनिटायज करून फायर ब्रिगेड ऑफिसर सांगता मातशें डॉक्टराचें परमिशन सांग विच इज रॉंग इट शूड नॉट बी एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जेन्ना सांगता की बाबा तुका सॅनिटायज कर म्हणून अमके घरा कडेन तो बेश्टो सांगतोच ना की तुमी बेकार रावत बाबा थिंगा बेश्टो वखद मारूंक जाय म्हणून तो सिरियसली कितें जाता म्हूण तुमकां सांगतलो सो माय ऑनेस्ट रिक्वेस्ट आमच्या मिनिस्टरा कडेन की जी तांकां बंधन घातल्या की डॉक्टराची परमिशन घे म्हणून ते काडून उडय आनी इलेक्टेड मनशाक कोणी फोन मारलो जाल्यार तांकां धाडपाक